हॅलो 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 सर सर अरे सावयक बस आम झुजाऱ्या भुरग्यांचो स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचो आयज परतून या आझाद मैदानाचेर ही स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगीं धरणे आंदोलनाक सुरवात करपाक आयिल्ली आसा। गेल्या 4 ऑक्टोबराक जे स्वातंत्र्य सैनिक श्री नागेश चरमरी हे संवसारांतल्यान भायर पडले। श्री नागेश चारी हे संवसारांतल्यान भायर पडले। तांकां आयज ही श्रद्धांजली अर्पीत करपा खातीर फ्रीडम फायटराची भुरगीं आमी हांगा आज येयल्ली आसा आझाद मैदानाचेर। तशेंच हांव मागता आमच्या सगळ्या भुरग्यां कडेन की तांच्यांनी 1 मिनीट खातीर उबे रावन तांच्या खातीर श्रद्धांजली अर्पण करपाची। देव बरे करू। श्री नागेश चारी स्वर्गीय श्री नागेश चारी हे केरीचे तसेच गोयचे जे स्वातंत्र्य सैनिक आशिल्ले तांच्यांनी आमच्या या सुटके झुजारांच्या भुरग्यांच्या आंदोलनाक पूर्ण पाठिंबो दिल्लो। तसेच प्रत्येक आंदोलनाक ते सहभागी आशिल्ले। ताच्याच बरोबर आमरण उपोषण हांचो सहभाग मुख्य म्हटल्यार जाता तातूंत आसलेलो तांचो। आयज या आझाद मैदानाचेर 2 गजाली खातीर आमी येयल्ले आसात। एक म्हणल्यार श्री नागेश चारी हांकां जी आयज श्रद्धांजली दिल्ली आसा ती श्रद्धांजली दिवपा खातीर, आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक अजून पर्यंत जी तुमकां खबर आसा की गेल्या फावट भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष हांच्यांनी आमरण उपोषण सोडयतना ह्यो मागणीची लिस्ट जे आसा हे मागणीची जे पळय सरकारा कडल्यान आमकां निवेदन दिल्ले पत्रक दिल्ले की तुमचे आपण मागणी पूर्ण करतले ते अजून पूर्ण जाल्ले ना, ते पूर्णत्वाक अजून पर्यंत पावल्ले ना।
23 जाणांक जॉब दिल्यात, पण बाकीचे 227 जाणांचे कितें? ताच्याच बरोबर श्री नागेश च्यारी हांचे सुपुत्र बाबू च्यारी हांगा उपस्थित आसा. ताच्या बरोबर तांच्यो 3 चलयो तांकां लगीन करून दिल्ले आसा, पण तांच्या एकल्याकूच जॉब अजून दिल्लो ना. नागेश च्यारी हे बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य सैनीक, तांच्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यान भाग घेतलो, पण आयज दुर्दैव म्हटल्यार गेल्ल्या जाल्ल्या 2 असेंब्लीक तांचो श्रद्धांजलीचो प्रस्ताव मोशन सुद्धा तातूंत घेतलो ना आणि ताका श्रद्धांजली सुद्धा असेंब्लीक दिल्ली गेल्ली ना. हे आमचे दुर्दैव म्हटल्यार जाता. सरकारान हाजी दखल घेवपाक जाय. गोंयचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांची ही दखल घेवन आमी मागता सरकारा कडेन की बाबू च्यारी हाका बेगींतल्या बेगीन जॉब दिवचो, ताका नोकरी दिवची. कारण ताजी स्थिती जी आसा, ताची परिस्थिती जी आसा, घरची परिस्थिती आसा ती सामकी बिकट आसा. कारण तांचो आधारस्तंभ म्हटल्यार तो श्री नागेश च्यारी आसलेलो, आनी तो गेल्ल्या कारणान तांच्या घराक आधारस्तंभ आणि फायनान्शियली बॅकअप म्हणटात ते कांयच ना. अशें स्थिती घराची आमी स्वता तांच्या घरा वचून पळयल्ले. तांच्या स्वता वचून घरा पळयतकूच प्रेस कॉन्फरन्स जाले आनी हे लोकां मुखार हाडले. आमदार, स्थानिक आमदार, तशेंच गोंय आनी कला संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडे हांणी ताजी दखल घेतल्या. ताच्याच बरोबर तांच्या मरणाच्या वेळार ताका हेल्पूय केला आणि आमी तांकां निवेदन सुद्धा केल्लें आसा श्री गोविंद गावडे बाब हांकां की तांकां बेगिना बेगीन 1 म्हयन्याच्या भितर बाबू च्यारी हाका नोकरी दिवची आणि तांची जी बिकट परिस्थिती आसा त्याचे सोल्युशन कितें म्हणटा ते करचें. ताच्याच बरोबर सरकारान गेले ते फावट हांगाच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांच्यांनी स्वता येवन आमरण उपोषण लिंबू सरबत दिवन सोडयल्ले. हांव एक गजाल सांगता, लिंबू सरबत दिवन जेन्ना तुमी एक उपोषण सोडयतात तेन्ना तशेंच लेखी जेन्ना तुमी बरोवन दितात त्यांची पूर्तता करप हे कोणाचें काम? सरकाराचें काम. गोंयचे मुखेलमंत्री हाणें तशेंच प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हांच्यांनी येवन जी दखल घेतली ती दखल घेवची आणि ती पूर्णत्वाक व्हरची. आणि जे जॉब्स उरलेले आसात, फक्त 23 जॉब दिल्यात, बाकीचे 227 जाणांचे कितें? तांकां केन्ना जॉब मेळटले? तांच्यांनी कोणा कडेन पळोवपाचें? प्रत्येक भुरगो स्वातंत्र्य सैनिकाचो भुरगो त्या आमदारा कडेन त्या वेळार 4 फावटी 5 फावटी 10 फावटी वचून आयलो, पण तांचे कांयच उलोवप ना. तांचे फक्त आसा की दिवाळी नंतर जातले किंवा चवथी नंतर जातले अशाच तरेचे आश्वासनात आसा. म्हजी मागणी आसा, नोव्हेंबराच्या भितर आमी तुमकां 1 म्हयन्याचो काळ दितात. आमकां जाता तितल्या बेगिना जी भुरगीं आसात 227 तांकां जेवणी तुमी म्हणटात की 10,000 नोकऱ्यो, 10,000 नोकऱ्या 227 म्हटल्यार कांयच न्ही दिवपाक. 227 नोकऱ्यो डायरेक्ट दिवन तुम्ही उडोवच्यो आणि हे स्वातंत्र्य सैनिकाचो भुरग्यांचो जो प्रश्न आहा तो पूर्णतः सुटावो करचो. परत आमकां आंदोलन, जानेवारीन आमी आंदोलनां केली, फेब्रुवारीन आमी आंदोलन केली, मूक आंदोलन केले, धरणे आंदोलन केले आणि शेवटीक म्हटल्यार आमी हे आमरण उपोषण केले ते फावट केल्ले. पण ते सोडोवपाचो कारण कितें? सरकारान ताजी सिरियसली दखल घेतलेली आहा की ना? सरकार ह्याबद्दल संवेदनशील आसा की ना हे तितलेच गरजेचे आसा. सरकार जर हाचे बद्दल तितलो सिरियस आसा तर ताणें 227 नोकऱ्यो दिवन ह्या भुरग्यांचो सुटावो करचो. कारण तांचे प्रत्येक भुरग्यांची जी स्वातंत्र्य सैनिक भुरगीं आसात तांची स्थिती सामकी बिकट आसात, तांची स्थिती सामकी हालाकीची जाल्ली आसात. तेन्ना सरकारान हाजेर लक्ष घालचें. आयज परतून या आझाद मैदानाचेर स्वातंत्र्य सैनिकाची भुरगीं आयिल्ली आसा. नोव्हेंबर पर्यंत आमी सरकाराक सांगतात की आमचे करात, नाल्यार डिसेंबराच्या 1 तारखेक आमचे परतून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू जातले. ताच्याच बरोबर महाराष्ट्र राज्याचे स्वातंत्र्य सैनिक हांच्यांनी आमकां पाठिंबो दिला, तांच्या भुरग्यांनी आमकां पाठिंबो दिलो आणि डिसेंबराच्या 1 तारखेक अशा तरेचे मोठ्या तरेचे आंदोलन आमी भुरगे करतले की त्या वेळार आमी जो पर्यंत जॉब दिल्ले गेल्ले वयचे ना तो पर्यंत आमी भोगी रावचे ना. जेन्ना तुम्ही आमरण उपोषण सोडोवपाक येतात तेन्ना ती दखल घेवची आणि जेन्ना लेखी दिल्ले वयतात अशा तरेचे लेखी दितात, सरकार आपूण दखल घेतात, जॉब दितात,
तेन्ना ताची सारकी जॉब दखल घेयात आणि ते पूर्णत्वाक व्हरात हे सरकाराकडे हांव मागणी करता. तशेंच माननीय मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांच्या कडेन मागता की तुम्ही जाता त्या बेगिना हो प्रश्न सुटावो करचो, इतलेंच तुमच्या कडेन मागता. देव बरें करूं. सुटक्या जुदाऱ्या भुरग्यांचो, सुटक्या जुदाऱ्या भुरग्यांचो, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचो हे आयज धरणे आंदोलन 5 पर्यंत आसतलें. जर प्रश्न आमचो सुटावो नोव्हेंबर पर्यंत जालो ना जाल्यार डिसेंबराच्या 1 तारखेच्यान मोठ्या प्रमाणात परतून सांगता मोठ्या प्रमाणात डिसेंबराच्या 1 तारखेच्यान आझाद मैदानाचेर ठाण मांडून आंदोलन सुरू जातलें. सुटक्या जुदाऱ्या भुरग्यांचो, स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचो, सुटक्या जुदाऱ्या भुरग्यांचो. भाई त्यांना पुढे घेऊन इथे पुढे घेऊन रेश्मा यो रेश्मा खंय पुढे पुढे म्हज्या वांगडा आसा नागेश च्यारी, वर्गीस नागेश च्यारी, जे 4 ऑक्टोबराक संवसाराक अंतरले. ताजो चलो बाबू च्यारी, तांच्या घरान कोणाकूच नोकरी मेळिल्ली ना. स्थिती सामकी बिकट आसा. मातयेचें घर केन्ना पडत केन्ना कोसळत सांगूं शकना. आनी अशा स्थितीन जेन्ना घराचो आधार संबूत गेलो, पेन्शनूच गेलें, जाल्यार तेका आधार कसलो? सरकारान एक तर गोंयचें सरकारी पेन्शन ताका दिवचें किंवा ताका जॉब दिवन मेकळो करचो. सरकारा खातीर 10,000 नोकऱ्यो जेन्ना वाडटात, 10,000 नोकऱ्यो जेन्ना दितात तेन्ना तातूंतली एक नोकरी हाका दिवपाक कितें आसा? आनी 227 ते स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांची आमच्यो मागणी. गेले ते फावट 23 जाणांकूच जॉब दिल्ले आसा. उरल्यात म्हणटा ते तांच्या लिस्टा प्रमाणे, सरकारच्या लिस्टा प्रमाणे 247 म्हणजे तुमचे 23 काढात तितले 226 उरूं शकता किंवा 227. आनी आमची लिस्ट जे आमी तयार केल्ले जे भुरग्यांचे ते 97 जर 26 काढले तर 76 जोरी येता. 76 10,000 ते नोकरी दिवप म्हटल्यार कांयच न्ही. आयज तुमी ताज्याच तोंडांतल्यान आयकयात ताजी स्थिती कितें आसा. आमी सरहदो पर्यंत भुरग्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन काडून ताका हेल्प केला. तशेंच माननीय गोंय कला संस्कृती मंत्री श्री गोविंद गावडे, तशेंच स्थानीक आमदार तांच्यांनी ताका सपोर्ट केला, तांच्यांनी ताका आदार दिला आनी तांच्यांनी सांगलां की आपूण जाता ती बेगिना ताची नोकरीचें पळोवपाचो प्रयत्न करता आनी ताका फायनान्शियली बॅकअप कितें दिवपाचो प्रयत्न करता. माझे नाव बाबू नागेश च्याली. माझो बाबा नागेश च्याली फ्रिडम फायटर. आमची जे कितें आमी आंदोलन केलां ते बेगीनच्या बेगीन म्हाका जॉब दिवचो ही सरकारा कडेन मागणी आसा. खूब त्याग केलो म्हाज्या खातीर बाबान आनी लास्ट ताका कोरोना हितूनच्यान ते निधन पावलो. खूब परिस्थिती बिकट आहा आमची. तेन्ना बेगीनच्या बेगीन सरकारान दखल घेवची. म्हजें नांव रेश्मा मोरजकर. आमचो आमदार निलेश कापराल. हांव तेगे ऑफिसान गेल्लें म्हगे कामा बद्दल विचारपाक. तेणें म्हाका सांगलें की चवथ जावन यो म्हणून जातलें म्हणून. मागीर चवथ जावन 15 दिसांनी गेलें. 15 दिसांनी तें सांगलें म्हाका आतां यो नोव्हेंबर डिसेंबरा जातलें म्हणून. अशें म्हणून सांगलें. आतां तें केन्ना जावपाचें आमगेलें तें आमकां खबर ना म्हजें नांव सुरेखा बांदोडकर. हांव कुंकळचें. आमची कामाची केन्ना जातली तें आमची बेगीन कामाचें. आयज अशी ही परिस्थिती आसा. सरकारान 23 जॉब आतां तुमकां खबर आसा, हे तुमकां सगळ्यांक आमी दिल्ले, पत्रकारांक, मिडिया, आमचे फ्रेंड सगळ्यांक दिल्ले. हे पेपरार बरें दिसता पळोवन. खरेंच म्हाका जेन्ना प्रिंट जाता, सायन जाता तेजेर 23 जॉब दिल्ले वयता. तितूंतल्यान गव्हर्मेंट जॉब आसा तांकांच परत दिल्ले वयता. गव्हर्मेंट जॉब आमी दिवंक सांगूच ना. जांकां गव्हर्मेंट जॉब आसा तांकां दिवूच नाका. तांकां ह्या नोकरी ना तांकां नोकरी दियात, नोकरी ना तांकां नोकरी दियात. ताज्याच बरोबर ही जी भुरगीं आसा ती फक्त 227 उरल्या.
227 आनी सरकार सांगता आमी 10,000 नोकरी दिता 11,000. तो बरें दिसता आयकून की गोंयांत 10,000 11,000 नोकरी आसा. आमी गोंयचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की आमकां परत भुरग्यांक स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तुमी हाडटात हांगा. आमी मागीर म्हणटले कितें, तांच्यांनी म्हटलेलें ना तुमी परत आनी येवपाचें ना, आंदोलन करप ना. पण आंदोलन करप ना जर घरा कशें बसून रावतले, जर तुमी नोकऱ्योच तर आमकां दिल्यो ना, आमी आनी कितें करपाचें, घरा बसून रावपाचें. आतां वर्स जायत येयलें. जानेवारीन जें आंदोलन सुरू जाल्लें, गेले 2 वर्सां सुरू जाल्लें, जानेवारीन आमी मोठ्या प्रमाणांत आंदोलन सुरू केल्लें आनी तें निमण्या स्तराक पावतकूच तांच्यांनी उपोशणाचो सुटावो केल्लो. पण जेन्ना तुमी लेखी दितात तेन्ना ताजी पुर्तता कोणें करप? सरकारान करप, सरकारान दखल घेवप. आमची भुरगीं अंडर सेक्रेटरीन वयतात, थंय जॉबा खातीर विचारले वयतात, तांचे ते दखल घेतात. पण जाता कितें, अंडर सेक्रेटरी ट्रान्सफर जालो, ताज्या नंतर दुसरो आतां अंडर सेक्रेटरी येयला, ताजे कडेन गेला तो म्हणटा आतां फाटले सगळे आसा, आपल्याक परत पळोवंक जाय. अशा तरेन जर त्यो टायम वचपाक लागलो, म्हयने वयता, 2 म्हयने वयता, तर भुरग्यांचे ह्या सरकारी जॉबाचे केन्ना जातले? 227 जे पोस्ट दिवं शकता, एक खरें पळोवपाक गेल्यार 12वी 10वी 7वी 5वी फेल जाल्ली अशी आसा, पोस्ट दिवपाक कांयच न्हू. आनी आमी ह्युमन रिसोर्सान केन्नाच मागूं नासले. ह्युमन रिसोर्सान सरकारान म्हटलेलें, ह्युमन रिसोर्सान आमच्या स्किमी प्रमाणे आमकां जॉब दियात. स्किमी प्रमाणे स्टेट आसात की डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जॉबाक दिवपाचें, त्या प्रमाणे जॉब दियात आनी नेटले करात. फाटल्या दिवसांनी तुमकां पळय ऑफिसान दिल्ले थोडे लोकांक विचारलेले तांचे कितें? तांच्यांनी 23 जॉब काडलेले. 23 30 जाण ऑलरेडी गव्हर्मेंट जॉबाक घातलेले तातूंतले. मागीर हांवें लेटर केलें आमच्या अंडर सेक्रेटरी की ज्यांकां गव्हर्मेंट जॉबाक ऑलरेडी आसा तेंची नांवां कॅन्सल करात. तेंची नांवां हांवें सोदून काडली आनी डायरेक्ट तांकां कॅन्सल मारात आनी ते जेंकां ना तेंकां दियात. ते ताज्या नंतर तांच्यांनी तो प्रोसेस सुरू केलो आनी आतां खंय तरी ते 23 जाग्याच्या जाग्यार तांकां 5 जाण ऑलरेडी गव्हर्मेंट जॉबाक घातलेले मेळिल्ले आसा. सो 23 जॉबूच आतां पर्यंतचो प्रोसेस आसा, ताज्या फुडलें कांयच जाल्लें ना. आतां 26 जाणांक जे आमी घेता म्हणटले पळय, 26 जाणांची आमी नांवां दिल्या. ताच्याच बरोबर 14 जाणांची नांवां आमी फॉर्म पावयल्या. थोड्यांचे उरले दिवपाचे, पण तांचो प्रोसेस तांच्या भितर चालू आसा म्हणटा ते. इवन नोकरी दिवपाचो प्रोसेस चालू आसा. नोकरी दिवपाचो जर प्रोसेस चालू आसा, आयज आंदोलन जाल्लें, आमरण उपोशण जाल्लें, ताच्या नंतर लेखी दिल्ले, ताच्या उपरांतचो पिरियड पळयलो जाल्यार आजून लेटरां येवपाक जाय आशिल्लीं. अपॉयंटमेंट लेटरां सगळ्यांक येवन आयज आमकां हांगा परत येवपाचेंच नाशिल्लें. आदार मेळ्ळ्यांचें 23 लेटरां आयल्या. 23 जाणांची जॉबां आयिल्ली, तातूंतले म्हाका दिसता 21 जाणांक लागलेली आसा. आतां 2-3 जाणांचे जे ऑलरेडी गव्हर्मेंट जॉबाक घातलेले तांकां तांचे कॅन्सल मारून परत फाटले कोण आसा तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की तांकां दिवचें म्हणून. तांकां जॉब ना तांकां दिवचें. 23 जाणांचे लेटरां आयिल्ली, तांकां जॉबाचे दिवपाचें हें केल्लें आसा. पण उरले म्हणटा तो 227चो आंकडो आमी 227 तांच्या हाज्या प्रमाणे आमच्या प्रमाणे फक्त 97 आंकडो दियात आनी मोकळे करात. कारण बेरोजगार वाडल्यात, घरातली स्थिती बिकट आहा जायत्या जाणांची. आनी आतां तुमी पळयलें नागेश चारीची घरची हालत कितें जाल्ली आसा ती सामकी. आमी स्वता प्रत्यक्ष पळयल्यात. मातयेचें घर केन्ना पडत केन्ना कोसत कांयच सांगूं शकना. आमी सरकाराक पूर्ण नोव्हेंबर म्हयनो दिता. डिसेंबराच्या 1 तारखेक आमी पूर्ण नेटान सगळेच आंदोलनांक परते सुरवात करतले जर आमची ही दखल घेतली ना. आमी सरकारा कडेन प्रत्येक फावटी विनवणी करीत आसा, प्रत्येक फावटी. कारण आमकां आंदोलन करपाचें ना. कारण स्वातंत्र्य सैनिकाची भुरगीं आमी हिंसा करपाक केन्नाच वचना. आमी अहिंसेन येतात, शांततेच्या मार्गेनूच हे करतात. गांधीजी विनोबा सारके तांचो आमी पर्याय आयकतात. म्हणून आमी आंदोलन अशा तरेचें करीत आयिल्लें आसा. होच आमी हे करतले. नोव्हेंबर आमी म्हयनो दवरला. पूर्ण नोव्हेंबरा भितर आमकां सगळ्यांक भरून घे कोण उरला तांकां दिसता जाल्यार डिसेंबराच्या 1 तारखेच्यान आमी आंदोलन. म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट जरी लागलो की आमी जशें पळयल्या त्या प्रमाणे म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट 19 तारखेच्यान लागू शकता, 15 तारखेच्यान लागू शकता. पण आमी 1 तारखेक कोड ऑफ कंडक्ट लागता जाल्यार आमी फुडें येतले, ताच्यान फुडें येतले. पण आमी दिला 1 नोव्हेंबर पर्यंत. आमी पूर्णतः एक निशेध करता फ्रिडम फायटरच्या भुरग्यांच्या तर्फे. कारण एसेंब्लीन स्वातंत्र्य सैनिकाची मोशन जो प्रस्ताव तुमी हाडलो ना ताका श्रद्धांजली दिवपा खातीर हे सामकी दुख्खाची गजाल, सामकी दुख्खाची गजाल. आनी सरकारूच जर दखल घेना म्हणजे अशें दिसतात की तांच्या जे ऑफिसर्स आसा सरकाराचे किंवा मंत्र्या भितर बरोबर ऑफिसर्स आसता ते न्हिदल्या काय, ती दखलूच घेना कशी. येदो व्हडलो स्वातंत्र्य सैनीक थंय मरण पावलो, ताजी दखल सुद्दां घेतली ना, ताच्या घरा सुद्दां कोण पावले ना. एक
एक आमदार सोडले गोंय कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे सोडले जाल्यार कोण पावलो ना. खरें म्हणल्यार पावपाक जाय आशिल्लें, हाजी दखल घेवपाक जाय आशिल्ली, ताजे असेंब्लीन नांव तरी घेवपाक जाय आशिल्लें, प्रस्ताव तरी जावंक जाय आसलेलो की बाबा श्रद्धांजली दिवया म्हणून. फायनान्शियली तुमी दित ना, तेजें पेन्शन बाबड्याचें बंद जालें. चली आतां भुरग्याचें कितें, भुरग्या कडेन आतां एकावंटान पळयत नाल्यार 1000च्या वयर ना पयशे ताच्या एकावंटान. आतां तेणें जगप कशें, कोणा कडेन पळोवप, नोकरी ना ताजे कडेन. ताच्या बरोबर ताजी चलयो 3 आसा लग्न जाल्ल्यो, तांकांय एकल्याकूय नोकरी ना, अशी स्थिती आसा. मातशी फोटो घेता. वताक रावनाका हांगाच